Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Oglab Jesu, Mehman Jesu, Soti Jesu. Hallelujah. 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 अंशतो जीवित असो उंडो तुमच्या पूर्वजांनी मान ना केले आणि ते मौन पावले पण सर्गांतून देवून आयलोलो उंडो तसलो न्हय कोण तो कांयच जाल्यार तो मरचो ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो जीवित असो उंडो जेजू या संसारी आयलो. जीवित असो उंडो जेजू या संसारी आयलो. ताची सुकूड आनी रगत ताणें आमकां दिलें आनी येस परब आमी आयतारा संभ्रमता. जेजूच्या कुडी रक्ताची परब. Eucharistic संभ्रम, Eucharistic देणे, Eucharistic जीव, Eucharistic बोळ आमचें, Eucharistic भलायकी, Eucharistic संगतपण आमकां देव आमचे सांगता. देव आमचे सांगता. उंड्या रुपार जेजू म्हज्या आनी तुजे मदें वस्ती करता आनी ह्या उंड्या वरवीं आमी जिवन आसां. एक कुटाम जावन एक पिरगस जावन एक क्रिस्तांव जावन त्या बाबार्थांत आमी जिवन आसां ह्या सुमयेच्या त्या बोडान आनी त्या सुमयेची कृपा आमी मागया. ह्या आराधना वेळार आमी उंड्या रुपारचे जेजूची सकत आमी मागया आमच्या जिविता खातीर. आ सबार जाणांनी आमचे मागोवंक सांगलां तांचे इराद्या पासत मागया. आमच्या कुटुंबा पासत मागया. स्वामी जेजू क्रिस्त उंड्या रुपार आमचे मदें आसलो आमकां सगळ्यांक जिवान भरून दी. आमचो भावार्थ घट करून दी. आमच्या कश्टांत आमकां सुटका दिवन दी. भलायकी दिवन दी. मतीक समाधान दिवन दी. आमी सगळ दिंबयेर पडया आनी सुम्या मुखार आमी ताची कृपा मागया आनी आमकां सेम ताका समर्पण दिवया. Dewa
सोम्या जेजू पवित्र साक्रामेंताच्या रूपार आमचे मध्ये हजर आसाय. या संवसारांत आमचे मध्ये जियोवच्याक एक हुंड्याचे रूप तुवें घेतलाय. पवित्र देव, त्रिंदादिसो देव मनशामध्ये एक साध्या हुंड्या रूपार सोम्या तुझी वस्ती मनशांक पवित्र करचे खातीर हर एकल्याची आमची जिणी सोम्या ती पवित्र करच्या खातीर मनशाच्या जिवितांत तेच्या सुखा दुखांत वांटली जावचे खातीर तुझी दैवीक कृपा आमचे थंय वाळचे खातीर सोम्या एक हुंड्या रूपार एका वस्तूच्या रूपार सोम्या तूं आमचे मदें आसाय. एक हुंड्या रूपार जेजू आमचे सांगता एक जाताय. ह्या हुंड्या रूपार आमी तुका सेवताव. आमच्या कुडीचें कांतून जाताय, आमच्या आत्म्याचें कांतून जाताय सोम्या. केदें व्हरतें विचित्र हें सोम्या. संवसारांतले अजापांचे अजाप व्हरतें एक मिस्तेराचें अजाप सोम्या हें आमचे मदें तूं करताय. ह्या खातीर जेजो तूं देव देवासो, उंडो आंजा बोडव्या असो, साक्रामेंत मोगासो आज आमचे मदें हजर आसाय. आमी तुका आराधन करताव. तूं तर देव देवासो उंडो आंजा बोडव्यासो साक्रामेंत मोगासो निस्ग्रासो साक्रामेंत मोगासो निस्ग्रासो तूं तर देव निस्देवासो दुसरो सण त्रिंदादिसो सांतासो पत्क्यांनी कसो घेवचो सांतासो पत्क्यांनी कसो घेवचो. सोम्या जेजू देवांचो देव तो आमचे सांगता आसाय. पवित्र देव आमचे मदें आमी सोम्या पातकी दो भाग्यवंत देव तरी आमचे आनी तुजे मदें एकवट केदें व्हरतो मिस्तेर वो आमचे पातक्यांत तूं देव ते त्रिंदादिसो देव एक जाताय. तूं सातव्या सर्गा वयलो देव आनी आमी ह्या पृथ्वीची किरकोळ रचना सोम्या किडे धरणी वयले आमी आज आसांव फाल्यां नाश जावचे, आज आमी आसोन फाल्यां मातयेक खरें जावचे. तरी पूण असल्या आमच्या मनशांत सर्वेस्पोर देव उंड्या रूपार एक आमचे थंय एक जाताय सोम्या. आमचे जिवीत पवित्र करताय सोम्या. आज तुवें केल्लो पवित्र संसार तुका समर्पित हांव. आमची कुटुंबां तुका समर्पित हांव. आमची पिरगस तुका समर्पित हांव. आमची पवित्र सभा तुका समर्पित हांव. आमचे सगळे राष्ट्र तुका समर्पित हांव. आमचे अर्यकल्याचें जिवीत तुका समर्पित हांव सोम्या. आमी तुजो मोग करता. आज तुजे कुरपेचें बेसांव आमचेर घाल.
आज आमची कुटुंबां तूं पवित्र कर तुझ्या बेसावांनी आमचे जिवीत भरून दी सोम्या आमी तुका आराधन करता हालेलुया 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 आराधन तुका सोम्या तुका सोम्या हालेलुया 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 स्तुति तुका आराधन तुका सोम्या तुका हालेलुया बुशियां भाव भयणीनो देवाक आमी अर्घ दिवया येगडी भर एक भुरगें ताका एक ल्हानशें गिफ्ट मेळ्ळें तक्षणा तें कितलें संतोश पावता थोडी बिटी ल्हानशा भुरग्यांक एक चॉकलेट हातान दिता आसतना ताच्या तोंडार इतली स्मायल तें चॉकलेट दिता आसतना त्या भुरग्याचो संतोश ल्हानशें चॉकलेट पूण देवान आमकां दिलां ल्हानशें चॉकलेट न्ही देवान आमकां दिलां ताकाच भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुजे मुखार उंड्या रुपार हांगासर आसा पवित्र साक्रामेंत एक उंडो दोळ्यांक आमच्या पळोवंक पूण हो उंडो मात्र न्ही जिवंत सोमी आज सगळ्या संवसारांत करोडांच्या करोड लोक ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखार दिंबेर सरपडटा हर एक दीस 20 आणि 4 घंटे बाबा भयणीनो सगळ्या संवसारांत लोक ह्या सोम्या मुखार ह्या उंड्या रुपारच्या जेजू मुखार रात आनी दीस सरपडोवन ताका आराधन करता आतां व्हरतें अजाप आसा गे खंयचीय अजाप आसा गे हाचें व्हरतें संवसारांत 20 आणि 4 घंटे कळनासतना ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार लोक दिंबेर पडोवन ताका रात आनी दीस आराधन करता सगळ्या संवसाराच्या कोनशांनी हें अजाप हाचें व्हरतें संवसारांत खंयचेंच ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयणीनो कितलो लोक ह्या जेजू चर्चेंत येता कितलीं जाणां एकगडी बरो तुमकां वेळ आसतना वसा ती कार्मेल गुड्याचेर एडोरेशन मोनास्ट्रीक वसा कितलीं जाणां पळया उंड्या रुपाराच्या जेजू मुखार येतात मागतात रडतात थोडीं बसतात आनी कितलीं वेळ तांचे करसितात कितें बेश्टें येतात गे ना हर एकल्याक थंयसर गेल्ल्यान जेजू आपडटा तांची दुखां पुसता तांचे कश्ट आयकता तांकां धैर्य दिता तांकां भरवसो दिता तांकां बुजावण दिता कुरपेचें आशिर्वादान दिवन तांकां पाटयेन धाडटा हें व्हरतें अजाप पवित्र साक्रामेंता मुखार कितलींशीं जाणां आदल्या म्हज्या पिरगेजेंत आसता आसतना थंयसर एडोरेशन चॅपल गेल्लें हांवें सकाळीं जावन सांज पर्यंत कितलीं जाणां येतालीं कितलो संतोश तांच्या तोंडाचेर थंय वचून मागता आसतना त्या सोम्या सांगात इल्लो वेळ करशितना म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत म्हाकाच भोगतालें तें कितलो संतोश ते मागचें म्हळ्यार अजाप भयणीनो अजाप
कोणाक थंयसर बोर जायना, कोणाक पुरो जायना. कितलें एक विचित्र तें सक्रामेंत आमकां कितलीं जाणां वचून ती बेर पडोन मागतात आनी सोमी हर एक लाका पडटा, हर एक लाका पडटा. कितलीं जाणां भलायकेन बरीं जातात, कितलीं जाणां समाधान जोडटात, कितलीं जाणां ताच्या जिवितांत बेसांव घेवन येतात. आज जातले उंड्यार पार जेजू आमचे मदें आसा. देखून आज सगळो तो संत संवसार जेजूच्या कुडी रक्ताची परब संभ्रमता. आनी आमी आज अर्गां दिवया, कित्याक देवान आमकां एवकारिस्ताचें देणें दिलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. एवकारिस्ताचें देणें आमकां दिलां सोम्यान. ह्या खातीर आमी ताका अर्गांनी ओगलाप दिवया. तुमची जाप अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. जेजू जिवीत असो उंडो जावन ह्या संवसारांत तूं आयलोय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. 5 उंडे आनी 2 मासल्यांनी अजापी तरान 5,000 लोकांची भूक तुवें थांबयली देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. आमच्या जिविताचें खाण जावच्या खातीर तूं निमाण्या जेवणार तुवें एवकारिस्त असो साक्रामेंत तुवें घडलोय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. वो एवकारिस्त निरंतर आमकां मेळच्याक एवकारिस्ताचें मोणयारी जाय म्हूण ह्या जगपूण असो साक्रामेंत तुवें घडलोय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. हे म्हज्या उडासा करा म्हणल्यार उतरांनी शाश्वत तरान एवकारिस्त असो साक्रामेंत तुवें आमकां मेळा सो केलोय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. घेयात ही म्हजी कूड तुमी खायात म्हणल्यार उतरांनी उंडो आसलो तें तुजें मांस जावन तुवें परिवर्तन केलय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. घेयात आनी पियेयात हे म्हजें रगत तुमचे पासून वारवतले म्हणल्यार उतरांनी वो वायन आसलो तुज्या रक्तांत बदललय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. हर एका इगर्जनी एवकारिस्ताचें रुपार मनशां मदें तूं वस्ती करताय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. एवकारिस्ताच्या रुपार हर एक मनशाचे कश्ट आनी दूख तूं आयकताय आनी पळयताय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. एवकारिस्तीक आजीरपणांत वरी कितलेशा मनशांक तुवें आपडून तांकां गूण केलाय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. एवकारिस्ताच्या आराधनांत वरी हजारो लोकांची काळजां दिसपड तें तूं आपडताय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. एवकारिस्तांत वरी जायत्यांची जिवीत तुवें परिवर्तन केलाय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. एवकारिस्तांत वरी निराश जाल्ल्यांक तुवें बरवसो दिलाय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. एवकारिस्तांत वरी मनशांची कितेंच भेद नासतना भेद नासतना सगळ्यांची तूं मागणी आयकताय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. पवित्र एवकारिस्तांत वरी आमची कुटुंबां जिणी आनी आमचो भावार्थ तो घट करताय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. पवित्र एवकारिस्तांत वरी कितलीशीं फासाळिल्लीं कुटुंबां तुवें एक केल्याय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. पवित्र एवकारिस्तांत वरी संवसारी जिविताच्या आशेंतले आनी लब्धवणेंतले सुटका दिवन साश्टीक जिवीत तुवें आमकां लब्ध अशें केलें देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. पवित्र एवकारिस्तांत वरी आमच्या बिस्पांक याजकांक आनी धार्मिकांक तांच्या आपोवण्यांत तीर करन ताच्या मिसावांत तुवें बळवंत केलाय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. पवित्र एवकारिस्तांत वरी आजुनी कितलेशा आसऱ्यांनी आसल्या निर्गतिकांक दिसपडतो ग्रास प्रायवंताच्या घरांनी आसल्ल्यांक तांच्या उतर प्रायाचेर भलायकी आनी आत्मी घटाय तूं दिताय देखून. अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू. पवित्र एवकारिस्तांत तूं
सगळ्यांक आमकां एक कुटाम जो सगळ्या संवसाराक सांगता हाडटाय देखून वर्गाने हमलाप तुका सुमिया जिसो सगळ्या या घडये जेजूकार गांदिव्या ताची स्तुती करया आनी आमचो तो संतोष ताचे ती उसारया केदा वर तो संतोष आमचो पळया सोम्यान कितें केलां उंड्या रुपात आमकां जेजून हर एका रितीन बेसांव दिल्यांत आमचें जिवीत संतोश भरीत केलां ताणें आमकां हर एकल्याक तो आमकां आमच्या वैयक्तीक तरान तो आपडटा त्या देखून आमी सगळें आमचो संतोश ताचे ती उसारया आनी गीत गावया Organ tuka sumiya, organ tuka dunia, organ tuka ata ani sasna, organ tuka sumiya, organ tuka dunia, organ tuka Tuwe maka rostoi tuzo mokerja Tuwe maka postoi tuji sakri kerja Tuwe maka wisroi sasnek suka panca Teri hau pavunai somya hau pavunai Organ tuka sumia Organ tuka dunia Organ tuka Somiya, organ tuka dunia, organ tuka ata ani sasna, ata ani sasna, ata ani sasna. Hallelujah, 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 इकडे बोर आमी देवा जिवतारे कोंक आमी पवित्र आत्म्याची ससाय मागया जेजूची उतरां जिवीत दिवची उतरां कशें झुंड्या रुपार जेजू आदार आसा की त्याच रितीन जेजू ताच्या उतरां ती जिवंत रितीन आमच्या मदें आसा हर एक उतार देवाचें आयकतना सोम्याचो जीव आमचे भितर वाळटा सोम्या कोणा लागीं वचूं आमी तुजी ती आसात उतरां जिविताची कोणा लागीं वचूं आमी तुजी ती आसात उतरां जिविताची जिवीत असो हुंडो जिवीताचें उतर आनी तीस जिवीताची सकत ह्या सोम्यातय तें उदार आयकत आसतना सोम्याचें जिवीत आमचे भितर वाडटा ही घडी भर आमी सगळे उबे रावया पवित्र आत्म्याची सकत मागया मागया हे पवित्र आत्म्या आमचे भितर आमच्या काळजांत तूं ये आमच्या मोतीन तूं ये आमच्या खोडीन तूं ये आमच्या आत्म्यान तूं ये ह्या देव तेंपलान तूं ये ह्या आराधन भाग्यतल्यान ती तूं ये आज आमी ह्या भाग्यतल्यान जावं हांगा सरसल्या टीव्ही यूट्यूब मुखान भाग्यत हर एकल्या ती तूं ये आमच्या आत्म्यान तूं ये पवित्र कर तुजें उतार ह्या कडेन आमकां उजवाड दिवन दी सगळं आता आमी पवित्र आत्म्याची ससाय मागया पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये मुझेर देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या नितळ कर निर्मूळ कर
निर्मळ कर, पवित्र कर, पवित्र कृपेन भर, कृपेन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोनी, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी, आमचेर देवोनी, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी. एक वोट दी, एक वोट दी, माय पास दी, माय पास्ती सोसनी कर, ससनी कर, दयाळ कर, दयाळ कर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय असो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. आमुंस तो सर्गींतावन देवोन आयिल्लो उंडो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो मुजेंस मास. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, आनी आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार एक कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशाक ताचें मास केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत, तुमचे तें जीव आसो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे ती सासनसो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें तें जियेता आनी हांव ताचें तें जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केल्ल्या उंड्या परी न्हय. ते मोन पावले, पूण कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. देवाचे उतर ये आखणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बसया. बाबा भयणीनो, नावाडीक कार्डिनल न्यूमन हाचे विशयान तुमी आयकलां जावं पुरो. कार्डिनल न्यूमन तो कॅथोलीक जावच्या आदीं एक प्रोटेस्टंट जावन आसलो आनी प्रोटेस्टंट जावन आसतना ताणें कॅथोलिकां विशीं जायतें अध्ययन केलें. कॅथोलीक कितें देवशास्त्र जायतें तो अध्ययन केलें आनी हें सगळें करतना ताका भोगलें आपणाक एक कॅथोलीक जाय. त्या देखून आपलो प्रोटेस्टंट पंगड सोडून
कातोलीक पंगडाक ताणें जॉयन जावचे विशीं चिंतलें. अशें चिंता पटोवन आसतना एक दीस ताचो एक इश्ट म्हणालो, न्यूमन, तूं जाणाय की जर तूं प्रोटेस्टंट सोडून कातोलिकांक पंगडाक वेताय, तूं एका वर्साक 4,000 पावंड सोगडायतलोय. तूं एका वर्साक 4,000 पावंड सोगडायतलोय. ताका कार्डिनल न्यूमनान दिल्ली जाप, बाबा, एक कुंभाराच्या मुखार 4,000 पावंड खंय लेखाक? एका कुंभारा मुखार 4,000 पावंड खंय लेखाक? कसली बॉडतजी जापळ्या. एक कुंभार, ल्हानसो कुंभार तुमी हातान घेतात, 4,000 पावंड. बाबा भयणीनो, भावार्थ आसलो मनीस, उंड्या रोपार असो जेजू कोण म्हूण जाणा आसलो मनीस, उंड्या रोपार आशिल्ल्या जेजूची सकत जाणा आसलो मनीस, बहुशा तो प्रोटेस्टंट जावन आसलो जाल्यारी त्या जेजू थंय ताका आसलो भावार्थ वैयक्तीक रितीन तो कुंभार कितें म्हूण समजल्लो. आत्मीक तरान जेजू थंय एक कोटलो. कार्डिनल न्यूमन मात्र हाचें मोल समजूंक शकलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी आमी तस्सो कुंभार आमी घेता, तस्सो कुंभार आमी हर एक दीस. थोडी जाणां आमी सदां मिसा घेता, थोडी जाणां आमी आयताराचे मिसा घेता, थोडी जाणां आमी मोदें संदर मेळटाना मिसा घेता. आनी तोच कुंभार काण घेता, ल्हानसो कुंभार. 4,000 पावंड. बाबा भयणी, संवसारांत तुजी ती कूड, तुजी ती सोबाय, तुजी ती ग्रेस्तकाय, तुजे ते पयशे, तुजी ती आस्तबदीक, तुजे ते संवसारांत तें नांव, तुजो तो अधिकार, हें सगळें कंपेर केल्यार कार्डिनल न्यूमनाच्या दृश्टीन हेका कुंभारा मुखार खंय. कित्याक कार्डिनलान अशें म्हळें? कारण आसा. कार्डिनलान न्यूमनाक तो कुंभार उंडो न्हय, तो उंडो न्हय, तो जिवंत सोमी, तो जिवंत देव. तुका आनी म्हाका रचलेलो सोमी. आनी देवा मुखार आमी खंय? देव एका उंड्या रुपार, देव एका ल्हानशा कुंभाराच्या रुपार, आनी वो देव उंड्या रुपार असो सोमी. तुज्या आनी म्हज्या जिविताचेर अधिकार असो देव. सृश्टेचेर, संवसाराच्या संगतीचेर अधिकार असो देव. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांतली पिडा गूण करची सकत आसलो देव. तुका आनी म्हाका बंदड्यांतले सुटका दिवंक अधिकार आसलो देव. तुज्या आनी म्हजे कुटुंब आशिर्वाद करचे तसली सकत आसलो देव. केदें व्हडलें विघ्नां अनवरां येवं दी, तांतलें म्हाका वाटावंक आनी राखोवंक सकत आसलो देव. हो जावन असलो मिस्तेर कार्डिनल न्यूमन समजल्लो. बाबा भयणी, जर इतलें कार्डिनल न्यूमन तें आसलो भावार्थ म्हजें तें आनी तुजें तें आसा तर आमकां जिवितांत बेना. कित्याक
म्हज्या कश्टांनी, म्हज्या पिडेंत, म्हज्या दुखांत, म्हज्या कंदींत, म्हज्या बेजारांत, म्हज्या सलवणेंत, म्हज्या निराशेंत, म्हज्या एकसुरपणांत, म्हज्या जिविताच्या सलवणेंत, म्हज्या नश्टांत म्हाका एकलो राखतलो आसा, म्हाका एकलो उखलतलो आसा, म्हाका एकलो सांबाळटलो आसा, म्हाका एकलो जीव दितलो तो आसा. हांव ह्या संवसारी जिवितांत संवसारी संगतीक लब्धताना, पातकी जिवीत मेंगताना, म्हजो आत्मो ओगडांच्या स्थितीर आसतना, ह्या संवसाराच्या संगतीन हांव बुडोवन वच्या संदर्भार म्हाका राखतलो म्हजो सोम्य आसा. म्हजो आत्मो राखतलो, म्हाका वायट ताच्या घसंतान राखतलो, फातकाच्या धावलेंतान राखतलो म्हजो सोम्य आसा. देव त्या देखून कार्डिनल न्यूमनाक समजलें 4000 पावंड्स कुमगारा मुखार खंय. वय बाबा भयणीनो, उंड्या रुपारसच्या जेजू मुखार म्हज्या आनी तुजें जिवीत कांयच न्ही. आनी तेंच आज आयच्या वांचलांत आमी आयकलें. फारीजेवांक आनी शास्त्रींक तें समजलें ना, कित्याक तांकां जेजू एक सामान्य मनीस, तांकां जेजू तो सुदाराचो पूत, तांच्या दृश्टीन जेजू एक ऑर्डिनरी मनीस. तो देवाचो पूत म्हूण तांकां समजोंक ना. तो देवाचो पूत म्हूण ते सत मानले ना तांणी. वस्त देवाचो पूत ताची कूड आनी रगत आमकां दितलो म्हूण तांकां समजोंक ना. हांव चिंता जेजूच्या अपोस्तलांकी सारकें समजोंक नातिल्लें. जेजून म्हळें निमाण्या जेवणार घेया, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची, ही म्हजी कूड. उंडो ताणें दिलो आनी म्हळें घेया ही म्हजी कूड. आपल्या आतांची काल्स दिली आनी म्हळें घेया आनी पियेया, हें म्हजें रगत. तांकां समजोंक नासतलें हें रगत की वायन न्ही वो, दाकाचो रोस न्ही. बगार जेजू आपणाक दिता. बहुशा तुमी आयकलां तें येवकरिस्तीक जाप. इतिहासाक मिसाच्या बलिदानांत बेत दुबावतलो आनी ह्या जेजूचें हाजीरपण दुबावतलो. बहुशा ताच्या दृश्टीन ताका दिसलें दायज मीस पेटयतना हें कळलें, वो उंडो इतलें वायन हें कळलें आनी तूं सतगी जेजू आसा गी ना गी म्हणून. आनी त्या याजकाक जेजून तो दाखयल्लें. मिसार तो पेटोवन आसतना एका आसताना ताच्या हातांत असलो उंडो मांस जाता, जिवेंच मांस जाता. ताच्याच हातांत तो मीस पेटोवन आसले बरी, तो उंडो आसलो ते मांस जाता. आनी त्या घडये हो याजक भावार्थान भरता. आनी आजुनी तुमी जाणात इटलीच्या लंडन म्हणले कडेन थंयसर वस्तू उंडो आजुनी आसा. अजाप जाल्लो त्या याजकाच्या हातान मांस जाल्लो आजुनी तो आसा. येवकरिस्तीक अजाप. जेजूचें मांस सायंटिफिकली थंयसर तें प्रूव जालां. भाव भयणीनो पळया म्हूण देवाची सकत देखून आज आमच्या जिवितांत आमचे जेजू आमच्या सांगात आसा. भावार्थान आमी सत मानया. जेजू आज आमकां आपले मांस आनी रगत दिता. अर्थ कितें? आपणाकच दिता. मांस आनी रगत दिवचें म्हळ्यार ते जिवीत असो गुर्तू. कुडींत मांसांत रगत आसल्यार मात्र मनीस जिवंत उरता. ताजें रगत वळोवन दी मनीस मरता. आनी त्या देखून एक मनशान मांस आनी रगत दिवचें म्हळ्यार ताचें जिवीतच दिवचें म्हणून अर्थ. आनी सोम्यान आमकां आपलें मांस आनी रगत आमकां दिलां, आपलो जीवच दिला, आपणाकच आमकां दिलां. आनी आमी सगळ्यांनी जिवीत जोडच्या खातीर जेजू सांगता देखून जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो जियेता, तो मरचो ना. हांव ताचे थंय जियेता आनी तो म्हजे थंय जियेता. भाव भयणीनो कुमगारांत सामान न्ही.
आमी कुमगार काण घेताना जेजू आमचे ते आसा. तुमी थोडीं जाणां तुमच्या भुरग्यांक थोडे पटी घटायाचें काण दितात, जावं पुरो आमलकी बोरमिटागी थोडे पटी असली काणां दितात. आनी काण दितना कितें जाता, ती भुरगीं त्या रितीन ते म्हळ्यार तसो पावर आसा भितर त्या काणाचो, त्या देखून ती भुरगीं तशी वाडटात. तर जेजूचो जीव आमचे भितर आसतना आमी कशें वाडचे? उंडो आरोपार जेजू आमी शेवताना जेजूचो जीव आमचे भितर वाडटा. आनी थंयसर आमी कशें ते आमी सोम्या पर्यंत आयचे, सोम्यातय आमी एक जाता. देखून जेजूची सगत आमचे भितर वाडटा. देखून आमी बावार्थान भरया, आमचो बाबार्थ आतां जेजू कडेन उसारया, सोम्या कडेन. आमकां ह्या घडये जेजूक समर्पण दिवया. उंड्या आरोपाराच्या जेजूक आमी सांगया, सोम्या आमी तुजेर फाती येता, तुजें जिवीत आमचे भितर वाडाशें कर. तूं जावन आसाय जेजू, आमकां उंडो आनी मास तुजेंच आमकां दिल्लो सोमी जेजू क्रिस्त. आमचे थंय तूं आसाय जेजू, आमी तुजी थंय आसा, आमी तुजे थंय जियेता सोम्या. आमी भियोवचें ना, संवसार जिवितांत कश्ट येवं दी, विघ्नां अनवरां येवं दी, सलवण येवं दी, निराशा येवं दी, वायटाच्यो शक्ती आमचे दाट घालून दी. आमी भियोवचें ना सोम्या, कित्याक आमचे संगता तूं आसाय जेजू. उंड्या आरोपार आमचे संगता आसाय, साक्रामेंता मुखार आमचे रुपार आमचे संगता आसाय जेजू. आमी तुका आमकां समर्पण दिता. आमी गावया गीत. जे मास करे काण साकर पोळया गोडसाण, काळजाक तुमच्या लागल्या ताण, भागया मुच्या रक्तान. आमचे काळीज क्रेता जेजू तुका लायता. तुजी वाट पळयता आसा, तुका घेवन ओळखचें ना. आमचे काळी क्रेता जेजू तुका लायता. तुजी वाट पळयता आसा, तुका घेवन ओळखचें ना. सोम्या जेजू उंड्या आरोपार आज हांगासर आसाय. आज जेजू तुजें मास आनी रगत आमकां दिलाय. सोम्या तुजें जिवीत आमचे संगता वांटून घेताय. आज जेजू आमकां आमी तुका समर्पण दिता. आमचें हें जिवीत सोम्या संवसारी जिवितांत मस्तपोटी कश्टांक वळख जाल्लें, नश्टांक वळख जाल्लें, निराशेक वळख जाल्लें, खंती बेजारांक वळख जाल्लें, टेन्शनाक वळख जाल्लें, कुटुंबाच्या समस्यांनी भरून गेल्ले, दैत्यपुटी एकसुरपणांत आमी भोगचें. आमच्यांनी आमकां मनशांनी आमकां संडयल्या वेळार ती जिवीताचे कोर्सान भोगचें. पिडे शिडेच्या अनुभवांनी आमी सांपडले. सोम्या जेजू हें कश्टांचें जिवीत आज आमी तुका भेटयता. सोम्या आज आमचे संगत तूं आसाय. आमी जाणा सोम्या आमचे संगत तूं आसाय. ह्या संवसारी जिवितांत सोम्या जेजू आज आमी तुजे संगता रावता जेजू. आनी आमच्या जिवितांत आमच्या संगता तूं राव म्हूण जेजू आमी तुका तुजे लागीं मागता. आनी आमी सगळ्या कश्ट तेल्या संवसाराक तुका भेटयता. सोम्या तुमची जाप सोम्या आमचे संगता राव. सोम्या आमच्या संगता राव. कश्टां अनवरां संपळून वळवळतेल्या ह्या संवसारांतल्या सर्वांक काकूळ तूं दाखयत म्हणून सोम्या आमच्या संगता राव.
पातकांत आनी सर तरेच्या वायटां संपडून कश्ट तेल्या सर्वांक सुटका लभोवच्याक सोम्या आमचे संगता राव. पावस नासतना उदकाच्या तत्वारान भरलेल्या ह्या संवसाराक विशेष रितीन ह्या दिसांनी उदक नासतना ह्या बरगालाक संपूर्ण कश्ट तेल्यांक जाय पुरतो पावस दंड दिवच्याक आनी उदकाचो तत्वार निवारच्याक सोम्या आमचे संगता राव. कानाच्या तत्वाराक वळख जावन बुकेन आनी तानेन वळवळतेल्यांक जाय पुरतें खावंक जेवंक दिवच्या खातीर आनी पिवंक उदक दिवच्या खातीर सोम्या आमचे संगता राव. झुजांक बली जाल्ल्यांक सर्व राष्ट्रांनी कश्टांक नश्टांक संपळक जावन मारेकार झुजांतले त्या लोकांक आनी हर एका राष्ट्रांक निवारच्याक सोम्या आमचे संगत तो राव. नैसर्गिक विकोपांक बली जावन कश्टां नश्टांक संपडून कश्ट दिल्याक राखच्याक आनी सांबाळच्याक सोम्या आमचे संगत तो राव. जात आनी धर्मा मदें उपजल्ल्या द्वेषा निमती कुटुंबा या जाती खाती मदें गलाटो कला जाल्ल्या वेळार असल्या समस्यांत कश्ट दिल्यांक सुटका दिवच्याक आनी असल गलाटो तंड कारण आमचे मदें समाधान दिवच्याक सोम्या आमचे संगता राव. अत्याचारांक अमानव रितीन कश्ट आपणा हल्ल्यांक बली जाल्ल्यांक आनी विविध रितीच्या शोशणाक बली जाल्ल्यांक राखून व्हरच्याक सोम्या आमचे संगता राव. मानसीक वत्तडांक विपरीत टेन्शनाक बली जाल्ल्यांक जिवितांत विविध रितीच्या नमुन्याच्या कश्टांक बली जाल्ल्यांक त्या कश्टांतले निवारच्याक सोम्या आमचे संगता राव. मादक द्रव्यां हमाल पिवणे विलासी जिविताच्या जिणेक बली जावन जिवितांत तो संतोष उगडावन कुटुंबा जिवितांत तो संतोष उगडावन जियेतल्या भावा भयणीक राखच्याक सोम्या आमचे संगता राव. निराप्रती जावन तांणी करिनातल्या पथकां खातीर या सुखी खातीर बंदेंत वा हेरांच्या गुलामपणांत आसल्या हर एकल्याक सुटका दिवचे खातीर सोम्या आमचे संगता राव. कॅन्सर एड्स किडनी आनी तशें विविधच्या मारेकार पिडेंक सांपडलेल्यांक विविध रित्या आस्पत्रेच्या कटल्यांनी वळवळतेल्यांक कितलेशा घरांनी आतल्या पिडेस्तांक ताचे पिडेंतले सुटका दिवच्या खातीर आनी ताका भलायकी दिवच्याक सोम्या आमचे संगता राव. एकसूरपण अबल विधवी निर्गतीक निराश्री जाल्ल्यांक कोणूच नातिल्ल्यांक तांच्या जिवितांत सांडून गेल्ल्या वेळार तांकां राखच्याक सोम्या आमचे संगता राव. मागया आमी सोम्या कडेन ह्या घडये सोम्या आमच्या संगता राव. आमचे संगता राव. आमचे संगता राव. आमचे संगता राव. सोम्या आमचे संगता राव. आमचे संगता राव. आमचे संगता राव. आमचे संगता राव. सोम्या आमचे संगता राव. सगळ्या पवित्र सभे खातीर मागया ह्या घडये येवकारिस्त सगळी पवित्र सभा आमकां सांगता दवरता. आज आमी सगळ्यांनी येवकारिस्त एकवटून रावच्या खातीर मागया आमी सगळ्या पवित्र सभेंत विशेष रितीन येवकारिस्त सभेचें बलिदान भेटोवच्या पाप सेवा खातीर भिस्पां खातीर याजकां खातीर कितलें पवित्रपणाचें मिसांव तांचें जेजूक आपल्या हातांत धरचें तांच्या हातांत जेजूचें ठीक उंडो आसलो जेजूचें मांस जाता रगतांतले वायनांतलो जेजूचें रगत जाता येदें व्हडलें पवित्रपणाचें मिसांव देवान तांकां दिला. ह्या पवित्र मिसांवाक तांणी फावो जावन जिवच्या खातीर भाग्यवानपणाचें जिवीत जिवच्या खातीर तांच्या पवित्र चिन्ह सगळो संवसार पवित्र करच्या खातीर मागया. सकट धार्मिका खातीर मागया. आज कितलीं धार्मिकां सगळीं
मुंडे हर एक तांच्या कोवेंताच्या धार्मीक घरांच्या चापलांनी दिंबेर पडून साक्रामेंताचें आराधन करतात. हर एक दीस सगळ्या संवसारा खातीर मागतात. केदें व्हडलें मिसांव तीं करतात. उंड्यार परतच्या जेजू मुखार तांचे खातीर मागया. एवकरिस्तीक म्हणयाऱ्यां खातीर मागया. आज आमचे मदें धर्मीक आनी तशें लायक म्हणयारे आसात. एवकारिस्त वाणचें मिसांव तांकां देवान दिलां आनी त्या मिसांवांत तांणी फावो ती बरी जिवन तांणी एवकारिस्त तें आपलें जिवीत पवित्र करचे खातीर आज आमच्या भुरग्यां खातीर युवाजनां खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर मागया. कितलींशीं जाणां मिसाक येनात. कितलींशीं जाणां एवकारिस्तांतून पयस रावतात. कितलींशीं जाणां मिसाक येतात. कुमगार बाकरे कुडको खाण गेले बरी खाण घेतात. पवित्रपणान कुमगार खाण घेनात. पवित्र साक्रामेंत जेजू पावतो मान दिनात. हकमानाचे रितीन कुमगारान खाण घेतात. एवकारिस्ता मुखार पवित्रपणी ती चलनात. आमी तांचे खातीर मागया. एवकारिस्ता जेजूक मान दिवन तांणी सोलोंक पवित्र एवकारिस्तांतले जेजूक पावतो मान दिवंक मिसाच्या बलिदानांत हर एकल्यान भाग घेवंक आज आमच्या पिरगेचे खातीर मागया. आमच्या पिरगेचेन कोण सगळीं मिसाक येनात तांकां जेजूची मांस आनी रगत नासतना तांचे संवसारी जिवीत अस्कत जाता. कित्याक संवसारी जीवन परमनंट न्हय पूण जेजू थंय जियेता तो ससनाक जियेता म्हूण सांगलां. हर एकल्याक आमी भेटून दिवया आनी ह्या सुम्याची कृपा आमी मागया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणी करता हांव तुका. एवकारिस्तान त्या जेजूको सक्कट पिडा गोड करची सकत आसा. सक्कट कश्ट निवारची सकत आसा. कोण ताचे मुखार दिंबेर पडून मागता ताची ती एवकारिस्ताची सकत अनुभव ताका जाता. एक आदल्या शनिवारा दिसा आमी पेस्ताच्या शनिवारा दीस हांगासर नोवेनाच्या मिसा फुडें हांगा पयलें आराधन चल्लें आनी हांगासर एकलो भाव त्या वेळार कठीण ताच्या हाता पांयाच्या गांठीची दुखीन वळवळटलो आनी ताणें भावार्थान जेजू कडेन मागलें. उंड्या आरोपार जेजू कडेन ताणें मागलें. तो म्हणालो ताजे ते मागता आसतना ताणें म्हजे लागीं दिल्ली साक्ष हांवें पतयेन मागलें. रडोन म्हणले बरी मागलें. तो म्हणालो आनी तो म्हणालो कितेंय ताका भोगलें ताच्या जिवा भितर आनी त्या दीस जावन ताका हाता पांयाची गांठीची दूख वचना पयस जाल्या कांयच ना म्हणालो. फादर म्हजी गांठी पांय हाता पांयाची गांठीची दूख कांयच ना पुरतें म्हाका बरें जालां म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो सक्कट जेजू थंय साथ आसा. भावार्थान आमी मागल्या वेळार जेजू खंडीत साथ आज आमी मागया. आमी तांचे एक हेनरी म्हणून आमचो आमच्या पिरगेचो स्वभाव दिवच्या आपणान ताचें ओपन हार्ट सर्जरी आसा. बऱ्या तरेन ताची सर्जरी जावन बऱ्या भलायकेन ताणें फाटीं येवच्या खातीर मागया. तो हॉस्पिटलांत एडमीट आसा. हें ऑपरेशन सक्सेस जावच्या पासून मागया. एका भावान आनी एकल्या ताच्या लागशिल्ल्या मनशाक एक भांगार सोडून हाडच्या खातीर बऱ्या मनान 1 लाख रुपया दिल्ले रीण दिले. तो आतां फाटीं दिवंक आयकना. देव ताका बरें मन दिवन ताणें फाटीं दिवचे खातीर मागया. एक भयण शेड जावन लंग्स इन्फेक्शन जावन ESI हॉस्पिटलांत एडमीट आसा. तिका बेगीच बरी भलायकी मेळच्या खातीर ती मागता. बाईंदूर एक भाव लुबीस म्हणून ताची कांय भलायकी बरी ना कडेन नस्कत आसा. बरी भलायकी मेळच्या पासून मागा म्हणून विनंती केल्या. ताचे पासून मागया. शिरसितावन एक भयण तिच्या भुरग्याक एका बऱ्या संस्थांत एडमिशन मेळोवंक मागता. तिचे पासून माग तिच्या पुता पासून मागया. उंड्या मुडी पासून एक भाव 3 ब्लॉक्स आसले ताका 2 क्लियर जाले अंजिओप्लास्ट जावन आनी एक ब्लॉक आसा मस्त कॉम्प्लिकेटेड आसा आनी वो ब्लॉक क्लियर जावच्या पासत ताजें ऑपरेशन सक्सेस जावच्या पासत आमी मागया.
एंटनी वकचन आमच्या स्वर्गीय स्वभाव परस तेजें ऑपरेशन जालें तेजे गायांनी की गूण जावंक नात बेगीन ते गाय गूण जावन आस्पत्रेंत डिस्चार्ज जावन बरो जावन येवच्या पासत मागो विनंती केल्या ताचे पासत मागया एक भयणीक दुबाय कॅन्सर जावन ती कश्ट जाता तिची पिडा बेगीन गूण जावंक आमी ती मागता तिच्या पतीक एक बरें काम मेळच्या खातीर मागो विनंती केल्या तिचे पासत मागया एका भयणीक थायरॉयड कॅन्सर जावन कश्ट जाता इल्ली सिरियस म्हणल्यार बरें आसा सोम्यान तिका आपणून गूण करच्या खातीर मागया एकलास एक घर जागो लेवल जावन बऱ्या आमलाक विकून हेच्या खातीर मागून विनंती केल्या तांचे पासत मागया एक भयणीक सबार दीस जावन ताप येता कांय बरें पडना ना देखून तिचे ताप गूण जावचे पासत आमी मागया एका भावान रीण दिल्ले पयशे फाटीं मेळोन नुस्तें जे रीण असलें तें फारीक करूंक साध्य जावचे पासत मागया एक भाव मस्त दीस जावन आस्पत्रेंत आसा कॅन्सर पिडेन वळवळटा मस्तूर तेजें रेडिएशन जालें बेगीनच बरो जावन ताणें फाटीं बऱ्या भलायकेन फाटीं येवचे पासत मागया एक भयणीचो एक जागो विकून वचोंक ती मागता पार्टी आयल्या तांणी बेगीन पसंत करन हो जागो विकून वयच्या पासत ती मागतात एक भयण तिच्या दुवेक बऱ्या आस्पत्रेन नर्सीन सीट मेळोवंक मागता देव तांकां फावो कर दी म्हूण मागया बस रुतान एक भयण एप्लाय केल्लें गव्हर्मेंट जॉब मेळोवंक ह्या खंयचीय बरें काम मेळोवंक मागता तांचे पासत मागया बदपेतों सरेशन जास्मीन तांच्या कादारी जिणेंत एक बऱ्या भुरग्याचें देणें ताका मेळोवंक मागतात तें देव तुमी येवकारीत जेजू फावो कर दी म्हूण मागया एक भयण UK तिच्या कामाक लागून ऑगस्ट म्हयन्यांत एक परिक्षा बरोवंक आसा ती बऱ्या तरान पास जावंक मागता आनी एक भयणीची पाड दुखो एसिडिटी डायबिटीस गूण जमचे पासत मागता एका भयणी कुटुंबान मस्त समस्या आसात ते सगळे पर्याय जावन कुटाम एक जावच्या पासत ती मागता एका भयणीक फाटीची दूख आसा पांयांची दूख आसा ती गूण जावन सोलोंक जावच्या खातीर आनी आपणाचे स्वंत फ्लॅटान एक वाहन घेवंक ते जावच्या खातीर मागता एका भावाचें रीण तें मस्त फारीक करूंक आसा तें बऱ्या तरान फारीक जावंक ताची स्कीन एलर्जी गूण जावंक UK एक बरें काम मेळोवंक आनी बरी जिनियर सांगाती मेळोवंक मागता एका भयणीचें रीण फारीक करूंक जावंक तिचे स्कीन एलर्जी गूण जावंक तिचे पाड दूख गूण जावंक आनी बरी सेरीक मेळोवंक मागता एकल्या भायल्या गांवांत एक बरें काम मेळोवंक पाड दूख गूण जावंक ताची तशेंच उजवो पाय तो गूण जावंक थकले फुडा पडून एसिडी हायपर एसिडिटी टेंशन आनी डिप्रेशन गूण जावंक निराश आनी बेपयस जावंक आनी बरी सेरीक म्हणून मागता एकल्या ताची 2 फ्लॅटां आनी बरो जागो बऱ्या मला विकून वचूंक मागता एकल्या कुटुंबांत असले सर समज ते परिहार जावन वायट शक्तीच्या प्रभावांतून सुटका मेळोवंक मागता एक याजक भाऊ ताच्या विशेष रात्यां पासत मागोवंक आमचे लागीं विनंती करता एक भयण तिच्या आवय पासत मागता आम्हालाच्या समस्यांत सही भयण तेणे बरी जावचे पासत ती मागता एक भयणीक स्टमक कॅन्सर आसा ताचे तो गूण जावचे पासत ती मागता बेळगांवांतल्यान पावस डिसोजा ताच्या काळजाच्या पिडेतून बरो जावंक लंग्स ताचे स्ट्रॉंग जावंक पांयांची सूज गूण जावंक आनी ब्रिदींग प्रॉब्लेम समजावंक मागता सीमा मानुएल डिक्रूक बेळगांवांतल्यान ताच्या घरांत ताची 3 सेक्स प्रॉब्लेम आसा हाचे हांव सुटका मेळोवंक मागता मंगळूर एका कुटुंबाचो जागो बऱ्या मला विकून वचोंक आनी तांणी चिंतलें काम जारी जावंक तांच्या पुताक मतीन देवान उजवाड दिवच्या पासत मागतात आयरीन म्हणली भयण तिचें हेड हॅविनेस स्टिफनेस आनी बॅक पेन आनी डिप्रेशन गूण जावंक मागता एक भयण देवाक अर्गां दिता लांब तेंपा उपरांत भुरग्याचें देणें मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिता अर्गांनी उगलाप तुका सुम्यान जेजू रेशमा कास्तेलन म्हणलें तिचें कॅन्सर जावन तिचें ऑपरेशन जालें ट्युमर आसलें 3 ट्युमर काडले आनी एक ट्युमर आसा मेजर ऑपरेशन जावंक आसा हे ट्युमर बऱ्या तरान काडन गूण जावचे पासत मागता रापायल म्हणलो भाव तसो एक जागो बऱ्या मनान विकून वचोंक मागता
एक बहीण इस्रायल तावन आपल्या पुताक हेडलाक B.Com सीट मेळच्या पसत मागता. एक बहीण मोठ बिद्री तावन तिचे 20 आनी 3 वर्सांच्या दुयेक ब्रेस्टांत एक लंप जाला आनी ते ऑपरेशन जालां ते सक्सेस जावन बऱ्या तरेन गुण जावचे पसत मागता. एक बहीण आपल्या बाबाची सर्जरी बऱ्या तरेन जाल्ल्या पसत अर्गां दिता आनी परतो तो बरो जावचे पसत मागता. एक भाव ताची पाय दूख आनी ताची पिडा मस्त गुण जायन ते पिडा म्हणटली ह्या पिडेत हांव सुटका मेळोन बरो जावंक मागता. सुरत काल एक भाव चरण म्हणलो ताच्या एक सायड गेल्या स्ट्रोक जावन तकलेंत रगत क्लॉट्स जाला आनी दिविताचे तो बरो जावच्या बसत मागता. हे सर इरादे आमी जेजू मुखार दवरया, आमची इरादे आमी जेजू मुखार दवरया. कश्टतल्या बसत मागया, आमच्या वैयक्तीक इराद्या बसत मागया. आज आमच्या सकड या आराधना कुमो करच्या दानी बसत मागया. आनी तशेंच आमकां हांगासर ह्या आराधना सोलोन कुमो करतल्या अल्टर डेकोरेशन केल्या आदर मिनींग. तशेंच हांगा म्युजीक डिवायन मोड टीव्हीर प्रसार करच्या डिवायन मोड टीव्हीच्या मालकाक ताच्या कुटुंबा पसत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या संगीत दिल्या भाव भयणी पसत आनी हांगासर कुमोक तुज्या हरी एकल्या पसत मागया. आमकां आराधना सहकार तुज्या हरी एकल्या पसत मागया. आमी शपीर गजे बसत मागया, आमच्या दैवी कमरा संत्या पसत मागया. सकड आमचे इरादे सोम्या मुखार घालया. मोगळा जेजो उड्यार पार तूं आजार आसाय, आमी तुजेर पातयेता येता जेजो. तूं हांगासर तुवें सांगलाय आमकां बरवसो दिलाय. आज आमची मागणी फळादीक जाता म्हणून बरवसो आसा. कित्याक जेजो करोडांच्या करोड लोक तुज्या पांयां तळी पडून मागता आनी बरे जावन येतात. कितले पिडेस तुज्या दैवी स्पर्शान बरे जाता सोम्या. हरी एका संवसारी बांद पसत ह्या उंड्या आरोपार जेजू तो सुटका दिताय. तुज्या कुडी रक्ता मनी पात मनशां सुटका दिताय सोम्या. आमी सकड ह्या घडये दिंबेर पडता आनी आमकां तुका समर्पित हांव तुजी स्तुती करता. जेजू आमकां तूं सुटका दी, आमकां तूं बरें कर. हालेलुया 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 चित 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 याकडे सोम्या जेजू उड्यार पार जेजू जेसकर जेजू याकडे तुझ्या दैवी शक्तींची आपड सोम्या जेजू तुका आपडल्या 12 वर्सां तुझ्या जेजू ते बरें गेल्ले याकडे उड्यार पार जेजू जेसकर आमचे देवाडली हर एकला दी मागणी जेजू तुझे दी दवरल्या हर एकला जिरादे कळ तुझे दो तुका समर्पला याकडे तुझी कृपा आणि सकत बळे जेजो तुझ्या पवित्र स्पर्शाला पड जेजो उड्यार पार जेजू हर एक आमच्या कष्टांतल्या भाव बेनी कापड जेजू कापड आप जेजू गुण कर जेजू होमे तुम्ही Jesus heal everyone touch and heal Lord Jesus let your power come and let your holy blood Jesus heal everyone we believe and trust in Jesus hallelujah 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 Sacramenta sastaman kuruya purvilya rupa podla novioriti adarya solvon vecha askadvishya भावार्थाचे बळदेव्या जशे बापा तशे स्फुरता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यान रचेता तुका दोघांच्या स्वीरिता समासमी नावार्ता आमेन. प्रार्थूया हे देवा विची सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उडास ते आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणीचो प्रसदांत आमची ते आमी बगी सरको
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आणि आमकां दयेन फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव. आमेन. क्रिस्ताच्या आज्ञा म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हाका बाचाव कर. क्रिस्ताच्या रक्तान म्हाका दादोस कर. नाडय म्हाका